उलोवपाची ही आसा की हांवें आज काय 2 दीस पयलीं पेपरार वाचिल्लें की ती कलेक्शनाची सॅलरीज कितें 16 लाख जातात. ते दिता म्हणटा आता 16 लाख सुमार जाता. हय. हांव ते दिता ताजेर ना. मडगांव अरावंड 16,000 हावस होल्ड आहा. 16 डिवायड केलें जाल्यार पर हावस होल्ड 100 रुपया म्हयन्या पडटा. हें लोकां पर्यंत पावोवपा जाय. तुमच्याच बोल्सांतले 100 रुपया वता म्हणून. सो लोकांक तो सेग्रिगेट करूनच दिता अशें परिवर्तन करपाक पळोवपा जाय. ही एक गोश्ट. दुसरी सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोश्ट आमी आतां डिस्कशन करतात ते गार्बेज म्हणल्यार एक लायबिलिटी, एक विलन म्हणून. पूण सुरवातेक दत्त बाबान सांगिल्लें की तागेल्या कॉलनीक तागेल्या इंडस्ट्रीक तो सेपरेट तोच सगळें मॅनेज करता. ही ट्रिटींग इज एसेट, ही ट्रिटींग इज एज हिरो. सो अशें कित्याक जायना. हांवूय म्हज्या घरा कडेन करता. हांव म्हज्या घरा कडेन भायर उडयना. हांव थंय ते फोड मारला तातूंत घालता आनी माडां घालता, आंब्या घालता. तशें करपाक जेन्ना आमी विचार करतले की तो एसेट म्हणून, कारण सुप्रीम कोर्टांनी ताणें सांगलें की ताजेर हक्क, इट इज वेन यू कन्सिडर इट एन एसेट, त्या गार्बेजीचेर हक्क कोणाचो हो एक क्वेश्चन आयिल्लो तेन्ना सुप्रीम कोर्टाक. तेन्ना सुप्रीम कोर्टान लोकांनी सांगलें की हाका कॅलोरिफीक व्हॅल्यू आसा, हाका प्लांट न्युट्रिटिव्ह व्हॅल्यू आसा. सो इट कॅनॉट बी, दीस एसेट कॅनॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी अदर देन द गव्हर्मेंट. ओके सो ताका तो मेन इशू आसा. म्हाका जवाब एक गजाल सांगात. हो प्रश्न मागीर खंय घुवन फिरून मागीर एक तर अवेरनेसाचेर येता किंवा लोकांक हें पटोवन दियात, लोकांक हें सांगा म्हूण येता. सिस्टम समजा फेल जाली, समजा म्युनिसिपालिटी फेल जाली, सरकार फेल जालो जाल्यार लोकूय फेल जावपाचे काय लोकांनी स्टील सिस्टम फेल जाल्यार सुद्दां लोकांनी ती सक्सेसफूल करून दाखोवप शक्य आसा? Market is I don't think people on their own can do something. I mean, people can only cooperate with the body, with the municipal body. Now, what Dr. Prabhu Desai said just now, that those bins, they don't need to be opened by dogs and cats. They open by themselves. You see, such poor quality of bins have been supplied. But I feel that even though there was no planning in this, the initiative that has been taken should continue. It requires fine tuning, but the initiative should continue, because otherwise if we close this, to reopen it, will take another 3 years. Okay, next. Yeah. Avdala. I've been asking for a long time to give me an opportunity. I feel what the municipality in केला start केला एक बरी पद्धत, कारण वो आमचो लोकल इशू. हातूंत आमी काउन्सिलर आनी सिटीजन हे रिस्पॉन्सिबल गार्बेज एक्युमुलेट एकठांय करून ताजें डिस्पोजेबल सारकें करपाक. 2 म्हयने जाले आमचे बेबीक. 2 म्हयन्यांची बेबी आनी 10 वर्सांची बेबी, हातूंत कांय कंपॅरिजन जायना. जर काउन्सिलर जसो वोट मागपाक वता तसो जर तो घरा घरान गेलो आनी लोकांक सांगलें कितें तांणी करपाचें तें. एक दुसरें म्हणजे दर 1 रुपया, पयलीं आमी फेल जाल्यान जावन दी, पूण परत ट्राय करपा जाता. 1 रुपया जर गेल्या आनी यू डू दीस ऑन अ प्रोफेशनल बेसीस. दुसरें ते भायर रुपया येता तांकां ग्लव्स दिवपा जाय. आज पर्यंत हांवें तांच्या हातांक ग्लव्स पळयले ना. हय, बिन्स बरी ना, हें खरें, ती ओपनच उरतात. पूण ताचो अर्थ असो न्ही की आमी 2 म्हयन्यान सुरवात केली तें फेल जातलें अशें कांय न्ही. आनी डिस्करेज आमी जावची न्ही हें म्हजें स्पश्ट मत. साहेब, बिफोर टेकिंग दी लास्ट कमेंट, म्हाका एकच गजाल सांग. प्रत्येक खेपेक पेपरांतल्यान येता, तुमी टीव्हीचेर आमचे कडेन उलयतना सांगतात की काउन्सिलरां मदीं वील पॉवर ना. आतां परत तो पॉलिटिकल वील पॉवराचोच प्रश्न. काउन्सिलरान जसं मतं मागता तसं प्रत्येक काउन्सिलरान जर आपलो वॉर्ड मॅनेज केलो जाल्यार ही गजाल जावपाक शकता. ही गजाल खरी की काउन्सिलराक उमेद ना, काउन्सिलर इथे तिसऱ्याचे कोणाचेच म्हणून पळयता? ना, 100% जावपाक शकता जाण्याकल्यान इंट्रस्ट घातले जाल्यार. आनी जी गोश्ट आसा पेमेंटाची 1 रुपया म्हणटी, हांव एग्री जावपाक शकना की लोक 1 रुपया फारीक करपाक सोदना म्हणून. इनफॅक्ट तेज्या सुबेज देखून फारीक करपाक शकतले आपली वेस्ट जेन्ना बरे भशेन ट्रिटमेंट करता जाल्यार. हें जें डोर टू डोर कलेक्शन चलता म्हणजे आमच्या वार्डान 7 वर्सां जालीं चलता. आनी आमी विदाउट म्युनिसिपल सपोर्ट आमी हें करताले. Comes to councillor. No, exactly. So this can be managed if certain will is this thing, without forget political will is required, no doubt. And here we say even within the council sometimes there is politics. Nobody knows who has started this. First of all, some councillors do not know who has initiated this progress. They feel that I am. Last. Secondly, one minute. I'll just complete. No, 3 months regarding how it will continue. It is not that it is ill planned or there is no thought what happens after 3 months. In fact, when government agreed
that 3 months salaries, 3 months finance will be provided by the government. There itself they have clearly said that after 3 months the council has to switch over to its own source by involving self-help groups. That is also part of outsourcing, wherein local people can be utilized. They also will get their daily this thing. ओके म्हाका लास्ट कमेंट म्हाका चेअरपर्सना विचारपाक की जे एक वातावरण येता की पॉलिटिकल वील बाकीची सरकाराची आणि आमदाराची विभाग सोडून दियात म्युन्सिपालिटीचीच खंय तरी वील पॉवर कमी पडली अशी दिसता तुमची कावन्सिलराचीच वील पॉवर कमी पडली अशी दिसता इम्प्लिमेंट करपा खातीर काय तुमची मदींच इल्ल्या पॉलिटिक्स आनी कुफुसांव चड जालें ना एक्चुअली आमकां स्टार्ट जात थिंगा हा मेन पॉयंट आनी दुसरें म्हळ्यार आमकां हाली मेन प्रॉब्लम जालो आहा ते आमगे लेबर शॉर्टफॉल आनी तांगे पेमेंट कावन्सिलराचो प्रॉब्लेम ना कावन्सिलरांक थोडे सगळे कावन्सिलरांक बेसीक मिस्टेक हय आमी जेन्ना पळय टास्क फोर्साची सब कमिटीन डिसिजन घेतलें की एक वार्ड फातोर्डा मतदारसंघात पायलट बेसिसाचेर घेवया ताजोच वार्ड पायलट बेसिसाचेर घेतिलो तो एकदम बरो चल्लो म्हणजे एक म्हयनोभर चललो मागीर आमी म्हटलें की सेकंड वार्ड घेता तो आखें भाग घेवया तुका थंय तुका कॉम्पॅक्ट आसा कॉलनीज आसा सोसायटीज आसा इट वील बी इजियर टू कलेक्ट हे 2 वार्ड जशे सारके फूल प्रूफ जाले देन यू एक्सटेंड इट टू द एंटायर सिटी ताजे मदीं कितें जालें ताजे मदीं तांचेर मागीर कोणें प्रेशर घाल्लें चीफ सेक्रेटरी आयलो ताणें एक मिटींग घेतली आनी ताणें तांकां सडनली सांगलें यू स्टार्ट इन द एंटायर सिटी and they are started in the entire city. That is the root cause why it is not going in the proper way. चड गडबड जाल्या आनी हेच पॉयंटार जेन्ना हरे हरे करून लायले आनी थोडे कावन्सिलरांक अवेरनेसूय करून टायमूय मेळना हे तुमी मान्य करता हय म्हाका लास्ट हॅलो म्हाका दिसता आमी एक प्रिजुडीस घेवन डिस्कशन सुरू केलां की वील ब्लेम म्युन्सिपालिटी म्हणून पण हाणें म्हणलें तशें लेट अस नॉट कंपेर मारगांव विथ पणजी देर दे स्टार्टेड इन 2002 आनी हांव दुसरें सांगता की अवेरनेस पळय आयला तो डोर टू डोर जेन्ना बिन्स वांटल्या पळय तेन्ना फर्स्ट टायम आतां अवेरनेस आयला कित्याक बड्ड्या वॉर्ड नंबर 12 हांव जाणा दितगर सगळ्या कडेन बरें कलेक्शन जाता बिन्स आर ऑल्सो क्वायट ओके थोडे कडेन म्हणटा आय डोंट नो पण इन वॉर्ड नंबर 12 सारकें कलेक्शन जाता आनी हें आतां फर्स्ट टायम 1.5 months बॅक इट हॅज स्टार्टेड पण आय वीश दीस डिस्कशन हॅड टेकन प्लेस 1 year लेटर ऑन की तेन्ना आमी बसून बाबा एक विचारूं शकताले 1 वर्स जालें ही मोहीम सुरू करून हें जावन वचून खंय पावले आमी 1.5 म्हयनो इज इन माय ओपिनियन इज टू शॉर्ट अ टायम आनी दुसरें म्हाका बेसीक श्रीधराचें म्हणपा आशिल्लें येदो व्हडलो इतले क्रोर्स करून तुमी स्टार्ट केलो आनी ताका ते लँड फील ताजो विचार जालो ना बाबा कितली थंयच्यान इतली हाजो सर्वे तुमी केल्लो कितली टन थंय पावतली आनी आतां तुमी ब्लेम करप हें म्हाका दिसता वराती पयलीं घोडे बी अशें कितें जालें काय ओके अशें कितें जालें काय ओके हांव क्विकली फायनल कमेंट्स घेता सांगात येस आय मूव प्लांट फायनल स्टार्ट केल्लो या म्हज्या मतान तेन्ना लँड फील सायट धरून सगळें प्रोविजन आसा प्लांटा भितर सगळें प्रोविजन आसा काय कसलेंच प्रोविजन ना अशें ना लँड फील सायटाक ऑलरेडी जागो डेव्हलप एक्वायर करून दिला आमचें सरकार आसतना एडिशनल लँड एक्वायर केलां स्पेशली म्युन्सिपालिटीक पयशे दिले गव्हर्मेंटान फॉर लँड फील सायट टेक्निकली कितें तरी कोणें ऑब्जेक्शन हाडलें लँड लेवल करता आसतना दॅट इज वाय इट इज स्टक अप वी हॅड रेज्ड इट इन द असेंब्ली ऑल्सो and the chief minister said that he will personally inspect or he will ask secretary to inspect and clear it up. हांव क्विकली आतां हें घेता पेटच्या तुमचे कडच्यान सुरवात करता वॉट इज द कोर्स करेक्शन क्विकली 1-2 पॉयंट जे मडगांवन करपाक जाय No, I think one thing is good, Margaon has started. That is a very positive point. Like I say, in Panjim, when it started, it was with citizens and with the administration, the commissioner. The councillors were hardly involved in the whole process. It was only with the commissioner and the waste management cell and the citizens. And that's how it took off. So there wasn't too much of politics into it because they were hardly involved in the thing. And it went off very smoothly. I think it can happen. It can happen. Course correction, quickly 2 points for Margaon. ना हाजेर म्हाका दिसता कितें बरोच टायम वता हांवूय त्या कमिटीचेर वेगळे तरेन आशिल्लो आनी एक इश्यू आमी विसरतात म्हणजे सनसोड्याचें सायंटिफीक कॅपिंग करप शक्य आसा आमी गोराय वचून तें पळयलां कसलीच हें जायना ते कसो एक बरी दोंगुल्लीशी जाता लॉन जाता पूण तें सायंटिफीक कॅपिंग करपूय म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट हें म्हाका सांगता इम्पॉर्टंट आसा विजय कोर्स करेक्शन 2 points. Now, there is a need for people to fall in love with Margaon again. ताणें म्हणलें तें and for this the cooperative government is necessary. At the moment सगळे आहात तातूंत गव्हर्मेंटाचो कोण हांगा ना nobody can vouch for the government. Secondly, municipality ने स्टार्ट केला म्हणटात पळय municipality has been forced to start it by the chief secretary की हे दिसाच्यान तूं स्टार्ट कर
कित्याक आमी थंय फकाणां करीत आसता तेंचे असेंब्ली आनी तो मिनिस्टर वॉज कॉट सो ही हॅड टू गिव सम आन्सर सो ही सेड आय हॅव स्टार्टेड इट सो नाव ही मायट एज वेल तांणी सगळे कावन्सिलरांक पयर लोकसभेच्या इलेक्शनाक एक केलें आनी कावन्सील आपल्या कडेन आहा म्हणलें आतां रावा मरे तांचे बरोबर करा नाजाल्यार आमी करतात तें बरें जुजेबा कोर्स करेक्शन क्विकली वन पॉयंट दॅट मारगांव नीड्स टू डू See, everywhere, I do not know why this problem of garbage is such a big problem only for Goa. You know, everywhere else, I think the garbage is being treated. And here, the people have to be educated about the segregation. Segregation is very, very important. And people, if they don't toe the line, they need to be penalized. कावन्सिलाकूच ब्लेम करप पळय सगळे कोणेन कावन्सिलाकूच ब्लेम करता पूण पब्लिकानूय आपण मातशें मुखार सरोंक जाय म्हणजे आमकां सपोर्ट करपाक जाय कितें करपाक जाय म्हण आज तुमी हे प्रोग्राम धरून एकदम बरो जाला कित्याक आमचेय कितें मिस्टेक आहले आमकांय कळटा पूण दुसऱ्यांनी तशी आपणाची मिस्टेक मानून घेवपाक बगोर म्युन्सिपालिटीचेरूय घालप न्ही तें रॉंग सारकें कोण म्युन्सिपालिटी करप हें करप न्हू म्हणटा तें सारकें न्ही पूण आनी खंयच्यान करप म्हणटा तेंकाय आपणय चिंतून आपणय करप न्हू म्हण बरें क्विकली सर वन टेक म्हाका अवे फ्रॉम दिसता टुडे सगळ्यांत पयलीं प्रत्येक जाणाक दिसपाक जाय की मडगांवांत शहरांत जो प्लांट आसा हो प्लांट आमचो आमचे खातीर सेट केल्लो आसा तो बरो चलता हें पळोवपाचें काम आमचें आनी आमची ड्युटी ती गार्बेज घरा कडेन सेग्रिगेट करून दिवप हें सगळ्यांत पयली गजाल आसा म्हाका दिसता प्रत्येक मडगांवकारान जर हो निश्चय करत जाल्यार हातूंतल्यान खुबसो खुबश्यो मार्ग गजाली सुट्टल्यो म्हाका वेळ सारको सोंपला हांव इतल्याचेर थांबतां हो महासंग्राम आमी इतल्याच खातीर मडगांवां केलो कारण आज मडगांव फाल्यां घडये सांखळी आसतलें परत काणकोण आसतलें मागीर कुडचडे आसतलें मागीर वास्को आसतलें मागीर मुरगांव आसतलें आनी तेन्ना परत एका शारान केल्ल्यो गोंया भितर जाचे मदल्यो अंतर 30 किलोमिटर आनी 40 किलोमिटर सुद्दां ना त्योच मिस्टेकी दुसऱ्या शारान परत रिपीट करचे न्ही तातूंतल्यान शिकून आपूण इम्प्लिमेंट करतना ते बरे स्ट्रीमलायन पद्दतीन आनी बरे पद्दतीन इम्प्लिमेंट करचें हो आज एक उद्देश आशिल्लो म्हाका दिसता खूब बरे पॉयंट आयल्यात नागरिकांनी मांडल्यात सिटी फादर्सांनी मांडल्यात पॅनलांनी मांडल्यात हातूंतल्यान जर क्यू घेवन प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन जर काम स्टार्ट केलें मागीर एटलीस्ट 60 ते 70% मुद्दे प्लॅनिंगाच्या स्टेजीचेर आमकां सुटपाक शकता तुमी सगळे जाण आयले आनी इतले बेगीन मतां मांडले थँक्स अ लॉट पळयत रावात स्टुडंट नमस्कार